देशभरच्या हायवेर आशिल्ले स्पीड ब्रेकर काडचे म्हणून कांय वर्सां पयलीं सुप्रीम कोर्टान निर्देश दिल्ले। कांय राज्यांनी निर्देशाचे पालन करून स्पीड ब्रेकर काडले, मात गोंयच्या हायवेंचेर स्पीड ब्रेकर आसात तशेच। स्पीड ब्रेकर येरादारीक त्रास करता म्हणून फोंडेच्या निखिल देसायान पंतप्रधानांक बरयले। ते उपरांत गोंयभरच्या हायवेवेले स्पीड ब्रेकर काडचे म्हणून केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान PWDक निर्देश दिल्या। पळय, नॅशनल हायवे म्हणटा थंय खंयच स्पीड ब्रेकर आसपाक जायना ही मिनिस्ट्रीची गायडलायन्स आसा। त्या खातीरूच ताका नॅशनल हायवे म्हणटात एज कम्पेअर टू आमचे MDR किंवा स्टेट हायवे आसा पळय तशे। तरी हांगासर घाल्ले आसात आनी मिनिस्ट्रीची गायडलायन्स आसून सुद्दां 2016 सांगिल्लें की सगळे स्पीड ब्रेकर्स काडचे म्हणून अक्रॉस इंडिया। तरी ते उरल्यात हांगासर आनी ताजे भायर नवे परत रम्बलर्सय घातल्यात। तेय आमगेले हाजेर रम्बलर्स सिंगल स्ट्रेच रम्बलर्स मारना, डबल ट्रिपल मारल्यात वीच आर एक्टिंग ऑल्सो एज अ स्पीड ब्रेकर। प्लस दुसरे हेल्थ हॅजार्ड जाता लोकांक आनी हांगच्यान जे कोण GMCक वतात तांकांय NH 748 आनी NH 566 जो शिरोड्याच्यान हांगा कनेक्ट जाता थंय सुद्दां इतले रम्बलर्स आसात की तांकां सामकें पेन जाता। पूण तो हांवें पेटिशन घाल्लें प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान घालतकीर तांणी तो चीफ इंजिनियर ओम प्रकाश श्रीवास्तव म्हणून ताणें तो हे घेवन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्शन दिवन स्पीड ब्रेकर काडचे सगळे म्हणून डायरेक्शन दिल्लें आसा। आनी रोड सेफ्टी ऑडिट म्हणटा पळय RSA म्हणटा तें हांगा केल्लें ना। ते तुमी तांकां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक किंवा चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवेज अँड ब्रिज तांकां विचारचें पडटलें। ते 4 स्टेजीन जाता। एट फर्स्ट डिझायन स्टेज, सेकंड ऑपरेशन स्टेज, थर्ड आसा ते मेंटेनन्स आनी कन्स्ट्रक्शन, 4 स्टेजीन ते कंप्लीट करचें पडटा। तें आजून आमचे हांगा केल्लें ना। गोंया भायर तरी अशें स्पीड ब्रेकर मेळना तेन्ना गोंयानूच कित्याक त्या प्रमाणे ताणें लेटर केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता ताका रिप्लाय येयल्लो आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान। आनी गोवा गव्हर्मेंट हाजेर कितें एक्शन घेता ही पळोवची पडटली। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।